रस्ते अपघात उणे करपा खातीर गरजेच्यो उपाय येवजण करपाक सुरवात केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। रस्ते अपघाता विशीं भौशीक बांदकाम आनी येरादारी खात्याकडेन सविस्तर चर्चा केल्या। तशेंच दोनूय खात्यांकडल्यान सुचोवण्यो मागिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले। अंजुणा पुलिशेन आंतरराष्ट्रीय सेक्स रॅकेटाचो पडदा फाश केलेलो आसा। ह्या घडणुकेत पुलिशेन 2 विदेशी नागरिकां सयत 4 जाणां आड गुन्यांव नोंद केला। तशेंच सेक्स रॅकेटान घुसपल्ल्या 2 विदेशी चलयांची सुटका लेगीत जाल्ली आसा। हाचो फुडलो तपास चालू आसा। लाटंबरसे पंचायत वाठारांतल्या खरपाली हांगासर 2 जोड घरांक उजो लागून 8 लाखां परस चड लुकसाण जालें। उज्याची ही घडणूक बेरेस्तारा फांतोडेच्या 4 वरांचेर घडली। उजो नेमको कसो लागलो तें कळपाक शकलें ना, मात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागिल्ल्याचो अदमास आसा। दोनूय घरांतले गॅस सिलिंडर वेळार भायर काडिल्ल्यान मोठी दुर्घटना टळ्ळी। कोलवाची ग्रामसभा बेरेस्तारा बरीच तापली। कोलवा दर्यावेळेर पे पार्किंग नाका म्हणून थळाव्यांचो खर विरोध आसा। बेरेस्तारा ह्या विशेष ग्रामसभेत एकमतान कोलवाच्या थळाव्यांनी पे पार्किंग नाका म्हणून थाराव घेतलो। तशेंच सरकारान हो निर्णय फाटीं घेवचो म्हणून थळाव्यांनी मागणी केला। कोलवा पे पार्किंग नाका म्हणून थळाव्यांनी विरोध केला। कोरोना महामारी उपरांत दर्यावेळेवयलो वेवसाय लुकसाणांत गेला। आतां पे पार्किंग केलो जाल्यार वेवसाय आनीकूय लुकसाणांत वतलो। पूण थळाव्यांक भोंवपाक लेगीत मेकळीक आसची ना आनी हो पे पार्किंग नाका म्हणून बेरेस्तारच्या ग्रामसभेत थळाव्यांनी हो थाराव घेतला। पणजेच्यान साळांत वचपी कदंबा बस थिवे पावोन बंद पडली। पणजेच्यान साळांत वचपी कदंबा बस थिवे बंद पडिल्ल्यान लोकांचे बरेच हाल जाले। ह्या प्रकाराक लागून प्रवाशांनी तिडक उक्तायली। कदंबाच्या टायरान कितें तरी फॉल्ट आशिल्ल्याचे लक्षांत येतकीच ड्रायव्हरान कदंबा कुशीक काडली। सकयल देंवून पळयता जाल्यार टायराच्या वयलो रबर सुटिल्ल्याचे ताच्या लक्षांत आयले। ह्या स्थितीत बस पळोवन साळांत वचप शक्य नाशिल्लें। आनी दुर्दैवाची गजाल म्हळ्यार पणजेच्यान साळांत वचपी ही निमणी बस, देखून लोकांक मनस्ताप सहन करचो पडलो।
आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हाणें मोरजे खिंड गार्डनाचें सोबितीकरण केल्लें. ह्या गार्डना कुशीकूच एक दोंगर आसा. ह्या दोंगरार मोरजाई देवीचें थळ आशिल्लें, पूण कोण तरी येवन मोरजे खिंड गार्डना कुशीक होर्डिंग्स लावन दोंगराची सोबीतकाय नश्ट करपाक उठला. हो जागो पर्यटन खात्या अंतर्गत येयना. हो जागो हांव कोणाकूच दिवचो ना अशें मोरजाई देवस्थान समितीचो अध्यक्ष सतीश शेटगांवकर हाणें सांगलें. स्वधार ग्रह येवजणे खाला येवपी पयशे वाडोवन दिवचे ही मागणी घेवन बायल आनी भुरगीं उदरगत खात्याची सोपणां तांच्यांनी चरयली, पूण तांणी कांयच केलें ना. निमणे कडेन स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स संस्थेच्या वांगड्यांनी मुखेलमंत्र्या कडेन ह्या विशीं कागाळ केलेली आसा. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालून हो विशय जो आसा तो सुटावो करपाचें तांकां आश्वासन दिलां. मोरजे दर्यावेळेर दर वर्सा ऑलिव्ह रिडली कासव तांतयां घालपा खातीर येता. तांतयां घालपी ऑलिव्ह रिडली कासवाचें आजून मोरजे दर्यावेळेर आगमन जालेलेंच ना. दर वर्सा नोव्हेंबर म्हयन्यांत ऑलिव्ह रिडली कासवांचें आगमन जाता, पूण दर्या देगेर व्हडा प्रमाणांत लाकडांची पलंगां घातिल्ल्यान आनी आवाजाचें प्रदूशण जें आसा तें वाडिल्ल्यान कासव येयनात. देखून सरकारान हाचेर लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी लेगीत केला. फॅक्टरीज आणि बॉयलर्स खात्याक बेगीनूच नवी बिल्डींग मेळटली. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे हस्तुकी नव्या बिल्डिंगेचो बुनयादी फातर घातलो. ही बिल्डींग सामकीच पेड्ड्यार जाल्ल्यान नवी बिल्डींग बांदपाक घेतिल्ली आसा. सुमार 10 कोटी रुपया खर्च करून ही नवी बिल्डींग बांदपाची आसा. महसूल गुप्तचार संचालनालयान मोपा विमानतळाचेर 66 लाख रुपयाचे भांगर जप्त केले. अबुधाबीच्यान मोपा विमानतळाचेर देंविल्ल्या एका प्रवाशा कडेन हे भांगर सापडले. एक्सरे मशिना वरवीं तपासणी करतना पेस्टाच्या स्वरुपांत लिपयल्ले हे भांगर डिटेक्ट जाले आनी हे भांगर जप्त केले.
संसदेत घुसखोरी करपी 4 जण आणि हेर 2 जाणांची वळख पटलेली आसा. ज्यांच्यांनी हेरांक घुसखोरी करपाक मजत केली तांकांय पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्ले आसा. म्हत्वाचें म्हटल्यार ह्या तरणाट्यांनी संसदेत घुसखोरी कित्याक केली ताचें कारण स्पश्ट जाल्लेलें आसा. पुलिसांनी धरलेल्या आरोपांची चवकशी केल्या उपरांत तांच्या घुसखोरीचें कारण मुखार आयलें. सगळे हल्लेखोर बेरोजगार आसात आनी नोकरी मेळूंक नाशिल्ल्यान ते खूब त्रस्त जाल्ले आसा अशी प्राथमीक म्हायती आसा. पुलिसांनी ताब्यात घेतिल्ल्या 6 आरोपी जे आसा ते वेगवेगळ्या जिल्ल्यांतले आसा. ते एकमेकांक वळखना अशें तांचें म्हणणें आसा. बुधवारा तांच्यांनी संसदेत जे कितें केलें ताच्या बद्दल तांच्या घराब्यांक लेगीत खबर नाशिल्लें. संसदेची सुरक्षा मोडिल्ल्यान दिल्ली हांगासर घडलेली ही देशभरात एक खवदळ थंय निर्माण जाली. अधिवेशनाचें कामकाज सुरू आसतनाच 2 तरणाट्यांनी प्रेक्षक गॅलरींतल्यान थेट खासदार बसतात त्या बाकांचेर उडी मारली. त्या उपरांत लोकसभेत एकूच बोवाळ जालो. ह्या घटने उपरांत संसदेच्या सुरक्षतेचेर एक व्हडलो प्रश्नचिन्ह निर्माण जालो. हातूंत महाराष्ट्रांतल्या एका तरुणाचो आस्पाव आशिल्ल्याचें मुखार आयलें. अमोल धनराज शिंदे अशें ह्या तरणाट्याचें नांव आसून तो लातूरच्या चाकूर जिल्ल्यांतलो रहिवासी आसा. तो घरा कडेन आपूण पुलीस भरतीत जावपाक वयता अशें सांगून तो भायर सरिल्लो. बेरोजगारीक लागून 6 तरणाट्यांनी ह्या घुसखोरीचो प्रयत्न केल्ल्याची बातमी मुखार आयल्या. त्या घटने उपरांत दिल्ली पुलिसांनी अमोल शिंदेक ताब्यांत घेतिल्लो आसा आनी ताची चवकशी लेगीत सुरू आसा. संसदेच्या सुरक्षेत गंभीर चूक जाल्ल्याच्या प्रकरणा वयल्यान लोकसभेत घातिल्ल्या गोंधळाक आनी बोवाळाक लागून काँग्रेसीच्या 5 खासदारांचेर निलंबनाची कारवाय केलेली आसा. TN प्रथातन, HB एडेन, S ज्योतिमनी, राम्या हरिदास आनी डीन कुरियाकोस ह्या 5 खासदारांचेर निलंबनाची कारवाय केल्ली आसा. लोकसभेचें कामकाज सुरू जाल्या उपरांत रोखडेच विरोधकांनी सभागृहात कालच्या संसदेच्या सुरक्षेत जाल्ल्या गंभीर चुकीच्या पार्श्वभुमीचेर सरकाराक टार्गेट करीत गोंधळ घालपाक सुरवात केल्ली. लोकसभेचे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्यांनी म्हटलां की कालची जी घटना आशिल्ली ती सामकी दुर्दैवी आशिल्ली. ह्या प्रकरणात राजकारण जावं फावना. त्या उपरांत राज्यसभेतूय खूब बोवाळ जाल्ल्याचे सभागृहाचें कामकाज स्थगीत केल्लें. तृणमूल काँग्रेसीचे खासदार डेरेक ओब्रायन हांकां संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरीत कामकाजांतल्यान निलंबीत केल्ले आसा. ओब्रायन हांचेर सभागृहाच्या कामकाजात आडथळो हाडिल्ल्याचो आरोप जाल्लेलो आसा. ताका लागून तांकां राज्यसभेंतल्यान निलंबीत केलेले आसा. बुधवारा दनपारा लोकसभेंतल्या सुरक्षेंतल्या गोंधळाच्या बोवाळा उपरांत आयज बेरेस्तारा संसद परत एकदा सुरू जाली. ह्या दरम्यान ओब्रायन हाणें राज्यसभेच्या कामकाजात अडथळे हाडपाक सुरवात केली. त्या उपरांत तांकां सभागृहांतल्यान भायर काडिल्ले आसा. संसदेची सुरक्षा मोडल्याची घटना काल बुधवारा दिल्ली हांगासर घडल्या उपरांत देशभरात एकूच व्हडली खवदळ उडाली. अधिवेशनाचें कामकाज सुरू आसतनाच 2 तरणाट्यांनी प्रेक्षक गॅलरींतल्यान थेट खासदार बसतात थंय बाकड्यार त्या उडी मारपाक सुरवात केली. त्या उपरांत लोकसभेत एकूच बोवाळ घडलो. ह्या घटने उपरांत संसदेच्या सुरक्षतेचेर एक मोठो प्रश्नचिन्ह उप्रासलो. ह्या धक्कादायक प्रकरणा उपरांत सगळ्याच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. अशातूच ठाकरे गटाचे नेते खासदार संजय राऊत हांच्यांनी केंद्र सरकाराचेर हल्लाबोल केलेलो आसा. ठाकरे गटाचे नेते जे आसा आनी खासदार संजय राऊत हांच्यांनी ह्या सगळ्या घटनेचेर प्रतिक्रिया दिल्यो. आतांची वास्तू जी आसा संसद भवन ती सुरक्षीत आसा अशें आपल्याक दिसना अशें तांचें म्हणणें आसा. ह्या संसदेची नवीन इमारत म्हाज्या दृश्टीन अदीक असुरक्षीत आसा अशें तांचें म्हणणें.
पश्चिम बंगालात एक व्हडली दुर्घटना घडिल्ली आसा. पश्चिम बंगालाच्या उत्तर 24 परगना जिल्ह्यात वीट भट्टी कोसळून 3 मजूर ठार जाले आणि 30 परस चड अदीक जखमी जाल्ले आसा अशी पुलिसांनी बातमी मुखार हाडल्या. बसीरहाट भागांतल्या एका गांवांत वीट भट्टी सुरू आसतना ही घटना घडली. पुलीस अधिकाऱ्यान सांगले की घटनेतले सगळे मृत व्यक्ती जे आसा ते वीट भट्टी कामगार आशिल्ले. ढिगाऱ्या पोंदा 2 मजुरांचे मृतदेह सापडले तर एका मजुराचो लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचार करता आसतना तांकां मरण आयलें. केंद्रीय येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी देशांत रस्ते अपघात रोखपा खातीर अपयश आयिल्ल्याचें कबूल केल्लें आसा. तांच्यांनी भविश्यांत नियोजन कशें करतले हाचेर लेगीत भाश्य केलेलें आसा. नितीन गडकरी हांच्यांनी आपले विभाग आतां पर्यंत रस्ते अपघात रोखपा खातीर थांबोवपा खातीर अपयशी ठरिल्ल्याची कबुली दिलेली आसा. मात ह्या खातीर काम सुरू आसून जी कितें वाहनां आसा तातूंत 6 एअरबॅग कार्यान्वीत करतले. ब्लॅक स्पॉट्स जे आसा एक्सिडंटाचे ताची वळख करतले आनी ते वळखले उपरांत गडकरीन स्पश्ट केला की भितून वाहनां भितून 6 एअरबॅग कार्यान्वीत करतले. आमी मानवी वर्तन बदलूंक शकना अशें तांचें म्हणणें आसा. पूण जनता आनी प्रसार माध्यमांच्या मदतीन आमी लोकांक जागरूक करपाक शकता आनी येता त्या काळांत रस्ते अपघाताचें प्रमाण जें आसा तें कमी करपाक आमी प्रयत्न करतले अशें केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरीन सांगलें. मध्य प्रदेशाचे मुख्यमंत्री मोहन यादव हांणी आपली सुत्रां हातांत घेतल्या उपरांत व्हडले निर्णय घेवपाक सुरवात केली. मंत्रिमंडळाची बैठक जाली. ह्या बसकेंत मध्य प्रदेशांत लावड स्पिकराचेर बंदी घातिल्ली आसा. तशेंच उगड्यार मांस विक्री जी आसा ती बंद केली वतली. ह्या आदेशा खातीर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचो अहवालांत तांच्यांनी नमूद केलेले आसा. तांकां अहवाल दिलेलो आसा. धार्मीक थळां जी आसा आनी इतर सार्वजनीक जी ठिकाणां आसा थंय लावड स्पिकराचो कमीत कमी वापर तांच्यांनी हाजेर आडवेळो हाडलेलो आसा आनी अनियंत्रीत लावडस्पीकर वापर बंदीचेर तांच्यांनी आदेश दिल्लेले आसा. तशेंच उगड्याचेर जे मास्क विक्री करता तांचेर लेगीत बंदी लागू केल्लेली आसा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारान 9 वर्सां आदीं प्रधानमंत्री जनधन येवजण सुरू केल्ली, जाचे खाला देशांत लोकांची फुकट खातीं उगडलेली. सध्या ह्या खात्यांची संख्या जी आसा ती 51 कोटी पार जालेली आसा. ही माहिती वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड हांणी संसदेत दिली. 51 कोटी बँक खात्यांत 2 लाख कोटी परस चड रुपया जमा जालेले आसात. ह्या येवजणे खाला बँक खातें नाशिल्ल्या नागरिकांक बँकिंग सुविधा दिवप आनी मुळावी बँक खातीं दिवप हो हेत आशिल्लो. हाच्या वरवीं तांकां सरकारी येवजण्यांच्या अनुदानाचो लाव लेगीत घेवपाक मेळटालो. तुम्ही जर UPI वापरता आसा जाल्यार ही तुमकां म्हत्वाची बातमी आसा. भारतीय रिझर्व्ह बँकेन UPI ऑटो पेची मर्यादा 15,000 रुपया वयल्यान 1 लाख रुपया मेरेन वाडयल्ली आसा. पूण ही सुविधा कांय म्हत्वाच्या वेव्हारा खातीर आसा. म्युच्युअल फंडाचोय हातूंत आस्पाव आसा. रिझर्व्ह बँकेन मंगळारा कांय वेव्हारा खातीर UPI ऑटो पेची मर्यादा 1 लाख मेरेन वाडयल्ली आसा. आतां गिरायक मोबायल बिलां, वीज बिलां, EMI पेमेंट, मनरिजवण, OTT सबस्क्रिप्शन्स, विमो आनी म्युच्युअल फंड सारकिल्लीं पेमेंटां सहजपणान करपाक शकतले.
अन्न धान्य भाजीपालो आणि खाणा जेवणाच्या वस्तूंचे दर वाडिल्ल्यान नोव्हेंबरात चलन वाड जी आसा ती 5.55% वाडिल्ली आसा। फाटल्या 3 म्हयन्यांतलो हो सगळ्यात चड असो उच्चांक आसा। गिरायक दर निर्देशकांचेर आदारीत म्हारगायेचो दर ऑक्टोबरात 4.87% आणि नोव्हेंबर 2022 वर्साचो 5.88% आशिल्लो। जाहीर केल्ल्या सरकारी आंकडेवारींतल्यान हे उक्ते जालेले आसा। ऑगस्टात चलनवाडीची उंचाय 6.83% नोंद जाल्ली, पूण ते उपरांत चलनवाडी जी आसा ती उणी जायत आशिल्ली। देखून सगळ्यांक सुशेग मेळिल्लो, पूण नोव्हेंबरात दर वाडिल्ल्यान हुस्को परत वाडला। उत्तराखंडात चित्रपट शुटिंगाक लागून आता एक बरें वातावरण निर्माण करपाची सरकाराची मोख आसा। सरकार सातत्यान प्रयत्न करत आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांणी म्हटले। प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते अनुपम खेर हांच्यांनी मंगळारा सचिवालयात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हांची भेट घेतिल्ली। उत्तराखंडात चित्रीकरण आणि चित्रपट निर्मितीच्या विविध मुद्द्याचेर मुख्यमंत्र्यांकडेन तांच्यांनी अनुपम खेर हांच्यांनी भासाभास केली। आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर भाई पर्रीकर हांच्या जयंती निमतान गोंय विद्यापीठात बांदिल्ल्या मनोहर पर्रीकर कायदो शासन आणि भौशीक धोरण ह्या स्कुलाचे उक्तावण बुधवारा जाले। सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी गोंयच्या उदरगती खातीर खूब कामां केलेली आसा। तशेंच आयची पिळगी फाल्यांचो फुडार ह्या हेतान बऱ्यो शिक्षणीक संस्थांक उपलब्ध करून दिवपाचो वावर मनोहर भाईन केला, अशें कायदो मंत्री आलेक्स सिक्वेरा हांणी सांगलें। महसूल गुप्तचार संचालनालयान मोपा विमानतळाचेर 66 लाख रुपयांचे भांगर धरले। आबुधाबीच्यान मोपा विमानतळाचेर देविल्ल्या एका प्रवाशा कडेन हे भांगर सापडले। एक्स-रे मशिना वरवीं तपासणी करतना पेस्टाच्या स्वरूपात लिपयल्ले हे भांगर डिटेक्ट जाले। महसूल गुप्तचार संचालनालयान ही मोहीम राबयली। मोपा विमानतळाचेर 66 लाख रुपयांचे तांच्यांनी भांगर धरले। आबुधाबीच्यान मोपा विमानतळाचेर देविल्ल्या एका प्रवाशा कडेन हे भांगर तांच्यांनी जप्त केले। दिवचलचो नवो सोमार 18 तारखेक जातलो। सकाळच्या धार्मीक विधी सयत हो सुवाळो सुरू जातलो, तो दुसरे दिसा 2:30 मेरेन चलतलो। सांजेच्या 7 वरांचेर पालखी मिरवणूक जातली। दिवचलचो हो नवो सोमार जरी दिवचलचो आसलो तरी लेगीत गोंय तशेंच महाराष्ट्रांत लेगीत तो खूब फामाद आसा। देवस्थानाच्या कमिटी वतीन नव्या सोमाराक सगळ्यांक आपोवणें दिलेलें आसा।